नमस्कार. प्रुडंटाच्या बजेट स्पेशल कार्यावळीत तुमकां येवकार. वर्सा भशेन आमी बजेट एनालिसीस आयचो बजेटाचो दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री ताजें फर्स्ट बजेट मांडटा. फर्स्ट बजेटाक म्हणजे बीजेपीचें मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री नासतना बीजेपीचें पयलें बजेट. इकॉनॉमीक सर्वे आयला, ताजे पयलीं गव्हर्नराचें अभिभाशण आयलां. इकॉनॉमीक सर्वे आनी अभिभाशण पळयत जाल्यार हांगचेच पॅरेग्राफ ओवरव्यूआंतले थंयचे थंय करून दोनाचोय कंटेंट सद्या तरी एकच आसा. सद्या तरी अभिभाशणांत सांगपाक विशेष कांय ना अशी विरोधकांनी टिका केल्या. आनीक बजेट मांडटना स्वता मुख्यमंत्र्या मुखारी इकॉनॉमीची अशी व्हडली उदरगत इकॉनॉमी दाखयता अशा प्रकारचो आशावादी चित्र सद्या तरी ना. मायनींग सुरू जाता तेन्ना तें चित्र उबें जावपाचें. पूण सद्याक आयचे घडयेक आज सांजचो बजेट मांडटना मुख्यमंत्र्या मुखार इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, उद्योगीक वाठार जावं, सोशल स्किम्साचें ताजें वजें जावं, स्टेटीचें डेट बर्डन जावं, पोस्ट मायनींग बॅन, सगळ्यो गजाली ताजो सारासार विचार करपाक आनी हातूंतल्यान मार्ग काडून मुख्यमंत्री कशे पद्दतीन गोंयकारांक जाय अशें बजेट मांडूं शकता हाजेर चर्चा करपा खातीर आमचे मदीं आसात ज्येश्ठ पत्रकार संजय बाब ढवळीकार, नंतर चार्टर्ड अकाउंटंट संदीप भांडारी आणि CII गोवा चॅप्टराचे चेअरमॅन पराग जोशी. सगळ्या पयलीं एक ओवरव्यू घेवया इकॉनॉमीचो. म्हणजे सद्या इकॉनॉमी गोंयची कशी आसा. चित्र हें सद्या चित्र. डिक्लायन ऑफ एग्रोरियन इकॉनॉमी. काल सुद्धा इकॉनॉमिक सर्वे दिलो तातूंत दिसता जवळ जवळ 5,000 हेक्टर जमीन पडल्या एग्रीकल्चराची, पेडीची आनी पल्सिसाची. 5 ते 7,000 एग्रेरियन इकॉनॉमीक म्हणजे प्रोडक्शन फक्त थोडें वाडटा पूण जमीन कमी जाल्या. इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ द रियल इस्टेट कन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे जे टेक ओवर जाता ताका लागून. डिक्लायन इन सेक्स रेशियोचो म्हणजे गोंय लिटरेट आसून सुद्दां गोंया मुखार डिक्लायन इन सेक्स रेशियोची चॅलेंज आसा. स्लो डावन ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑफकोर्स ऑलमोस्ट स्टॅग्नेट जाल्ली आसा. मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टराची ग्रोथ म्हणजे नॅशनल सेक्टराक नॅशनल जें चित्र आसा मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टराचें तेंच गोंयाकय आसा. रायझींग मायग्रेशन आसा, स्लम्स आसा, रिलेटेड सोशल इश्यूज आसा. आमी पळयता एसेंब्लीक लोक बोवाळ मारतात, झोपडपट्ट्यो येतात, गोंयकारांक जागो मेळना, भायले येवन रावतात, असले इश्यूज. रायज इन स्कूल ड्रॉप आवट रेट गोंयाक अजुनूय आसा. लिटरसी अरावंड 87% आसली तरी स्कूल ड्रॉप आवट रेटय आसा. रुरल हेल्थ आनी एज्युकेशनाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भयंकर चिंतेची परिस्थिती आसा. म्हणजे GMC आनी एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोडल्यार बाकीच्या हॉस्पिटलांनी लोक पांय दवरूंक सोदनात. दे प्रिफर प्रायवेट सेक्टर. आनी एज्युकेशनाकय तशीच आसा. सरकाराची स्कुलां अजून सुद्दां कितलींशींच भाड्याच्या शाळांनी घरांनी चलतात. टॉयलेट सुद्दां ना कांय कडेन. 27% घरांनी टॉयलेट ना. कांय स्कुलांक स्वताचे टॉयलेट ना, कांय स्कुलांनी खासा चलयां खातीर टॉयलेट ना अशी परिस्थिती. टॉयलेट टॅपाची कनेक्शनां ना अजून स्कुलांनी, कांय इलेक्ट्रिसिटी ना कांय कडेन अशी परिस्थिती आसा. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट आमी पळयतात. गार्बेज मॅनेजमेंटाचे इश्यू, डिस्पोजल इश्यूज नित्याचे आसात. कवरेज ऑफ सिवरेज अँड सॅनिटेशन फॅसिलिटीज जायकाचे प्रोजेक्ट घेवन सरकार थोडीं कामां करता. आपल्या पयशांतल्यान करपाक शकना, जायकांतल्यान करता सद्या. पोस्ट क्लोजर ऑफ मायनींग एक्टिविटी ताजी परिस्थिती, इकॉनॉमीची परिस्थिती ताजो प्रश्न आसा. अनएम्प्लॉयमेंट आनी अंडर एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आसा. युटिलायझेशन ऑफ इनलँड वॉटरवेज हाजेर नॅशनल लेवलाचेर थोडें आतां चर्चा चालू जाल्या की गोंयचे इनलँड नॅशनलायज करपाचेर. डेट बर्डन वाडला. फाटले 2-4 वर्सां खाशा करून 1100 ते 1200 कोटीचे बोरोईंग्स जातात पोस्ट मायनींग बॅन. डेट बर्डन सादारण 12,500 कोटींचेर पावला इन्क्लुडींग पब्लीक अकावंट. एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी आनी झिरो करप्शन हाजेर सद्या RTI लोकायुक्ता हो जो बोवाळ चल्ला. म्हणजे सरकाराक पयसो येता, एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स नासत जाल्यार तातूंत लिकेजीस प्लस पयसो जो सरकारा कडल्यान वता तो खंय पावता हो सांगून नजो. हाका लागून एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स जाय, तांकां अकाउंटेबिलिटी जाय आनी थंय 0% झिरो करप्शन जाय.
तर ह्या सगळ्या गजालीचे इश्यूज आमी फाटली 2-3 वर्सां जाल्यार आयकतात. टू द एक्सपर्ट्स, यू एग्री दीज आर द येस येस तुम्ही पळय जी प्रॉब्लेमां म्हणल्या ती खुबशे कडेन आय वूड फुली एग्री की तितली प्रॉब्लेमां आसा. पयलीं पासून ही थोडी थोडी चलत आशिल्ली, पूण जशी जशी आमी वर्सां जाता आनी जर ती टायमार जर तांचे सॉल्व करप जायना न्ही जाल्यार तांचो मॅग्निट्यूड वाडटा. तुम्ही सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल म्हणलें, पयर हांव हॉस्पिटला कडेन मिटींग गेल्लो एन्युअल जनरल मिटींगेक, ते म्हणटा बायोमेडिकल वेस्ट फॉर एक्झाम्पल कशें डिस्पोज करपाचें, कितें फेसिलिटी. सो प्रत्येक पळय तुमी जी आंखणी करून सांगल्या न्ही ती प्रॉब्लेमां आसा आनी दिसान दीस ती सरकाराचो फोकस तसो आसा. सरकाराचो फोकस म्हणजे कितें आसा त्या दृश्टीन पळय कॉन्सन्ट्रेट जावन एक पळय पावलां उखलूंक जाय, ती अजून तरी तशा पद्दतीन ना. थोडीफार पावलां उखलता सरकार, पूण जो पळय प्रॉब्लेम जितले प्रमाणान वाडटा तितल्या प्रमाणान पावलां म्हज्या कोतान जायना. आनी त्यामुळे दिसान दीस ही पणजे फॉर एक्झाम्पल पार्किंगाचो इश्यूज आसा किंवा वतना एकदां जुवारी ब्रिजा खातीर जी पळय हें जाता, एक खंयचोय ब्रिजाचेर एक ट्रॅफिक एक्सिडेंट जाल्यार कंप्लीट स्टॉपेज जाता. आनी हाजे खातीर हांव ह्युमन ट्रॅफिक सॉल्व हे म्हणजे जो आसा तो सोडून मुवमेंट ऑफ गुड्स हाजेर पळय जो परिणाम जाता हो खूब आसा. सो त्या दृश्टीन म्हज्या कोतान ही प्रॉब्लेम. संजय बाब, हे प्रॉब्लेम्स आणि सरकाराची प्रायोरिटी खंय तरी जुळटा अशें तुमकां दिसता काय? यू हॅव सम अदर? हे जे प्रॉब्लेम्स लिस्ट आउट केल्या न्ही तातूंत आनीकय प्रॉब्लेमांची भर घालूं येता अशे प्रॉब्लेम्स आसा. पूण दुर्दैवान म्हणजे दिसता की एक नकारात्मक व्यू असो न्ही, पूण फाटले म्हणजे 2012 जे हे नवे सरकार आयले ते सरकार त्या पयलींच्या सरकाराचेर खूब आरोप आनी टिका आनी करून आयले, तांणी काय करूना आमी करता म्हणून. पूण ते आयले पासून त्या दृश्टीन हे आता मायनिंगाचो प्रश्न म्हणून मागीर उद्भवलो, पण त्या पयलींचे प्रश्न गार्बेज डिस्पोजल, स्कूल ड्रॉप आउट किंवा सामाजीक प्रश्न, अनएम्प्लॉयमेंट वाढत आसा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जायना, नवी इंडस्ट्री तर येत ना, आसा त्यो इंडस्ट्री बंद पडटा. हे सगळे प्रश्न म्हाका दिसता की जशे पयलीं आशिल्ले तशेंच आसा. आनी सरकारान फाटल्या 3 वर्सांक हाजेर जाय तसो फोकस दिवंक जाय आशिल्लो तसो दिला. कित्याक आमी आयच्या बजेटा खातीर उलयता, आज तरी तो फोकस तसो वतलो काय फाटल्यान तो आसा तसोच उरतलो काय कितें जातलें? पळय सुयश, कशें जाणा आतां 2012, 13, 14 हे 15चे बजेट येवपाक लागले. आतां जर तो फोकस ना जाल्यार हे सरकार कितें करता असो प्रश्न येतलो, कारण आतां तेंची 2च बजेटां उरली तशी. ऑफकोर्स फुडली इलेक्शन आहे. एज एन इंडस्ट्री तुमकां कितें दिसता? CII तुम्ही जे इंडस्ट्री विशयी जे सांगले कारण ते सगळे स्टॅग्नंट असं म्हणटा पळय ते एब्सोल्युटली करेक्ट. पूण नॅशनल जेन्ना नवे इलेक्शन जातकच जे नवे गव्हर्मेंट आयले थंयच्यान एक तरेचो होप चालू जालो. तो होप अजून होपूच उरला, अजून ताजी ग्राउंड रियलिटी जी चेंज जावंक जाय ती जावना. पूण हे रिसंट जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें जे बजेट जाला तातूंत परतो आनी एक नवो होप तयार जाला की अशें दिसूंक लागला की हळू इंडस्ट्री वील पिकअप आनी रिजल्ट इतले बेगीन येवचे ना, कित्याक मेन तांणी पॉलिसीक हात घाल्या. खूब कडेन पॉलिसी, पूण पॉलिसी अजून नोटिफाय करूना, इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड नोटिफाय केला, ती सगळी तेच जाला. बट गोंयान जर पळोवंक गेले तुमी जाल्यार गोंयान इंडस्ट्री फाटल्यान लागून गेल्या बजेटान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी डिक्लेअर करून एकूच बरें जालें. विदीन 6 months ती पॉलिसी अनाउन्सूय जाली, बोर्ड फॉर्मेशन जाला. पूण बोर्डाक बजेटरी अलोकेशन आनी जे फाटल्या बजेटान केल्ले जवळ 45 कोटी दिल्ले ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसता रेव्हेन्यू एज इट इज मायनिंग इफेक्ट फोकस म्हणजे सरकार. सो आतां कितें आमकां नीड इमिजिएट आसा ती इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड, थंय CEO अपॉयंट करूंक जाय. कित्याक एक्शन्स वील बी बोर्ड कितलो जाल्यार कन्सिस्ट ऑफ गव्हर्मेंट एंड इंडस्ट्री. बोर्ड कॅनॉट डू डे टू डे सगळी जे असते कामां ती करू शकता. म्हणजे ऑन ग्राउंड जशें ताजें ग्राउंड रियलिटी CEOज अपॉइंटमेंट आसा, CEO अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स CEO अपॉइंटमेंट जावंक जाय, द स्टाफ एलोकेशन जावंक जाय, ऑफिस एलोकेशन आनी विथ सम बजेटरी सपोर्ट फॉर. आनी हे 3 वर्सां जाले आय थिंक गव्हर्मेंट इज टू स्लो ऑन दिस आस्पेक्ट. इंडस्ट्रियल सीन मातसो पॉझिटिव्ह दिसूंक लागला इतले मात शुअर आसा. आतां आमी ते उलयताले ही गजाल, म्हाका तुमच्या तिगां कडल्यान जाय. सरकाराची सध्या हे सगळे आमी प्रॉब्लेम पळोवन जाले, पूण सरकाराची प्रायोरिटी सध्या ही, दिस इज गव्हर्मेंट्स प्रायोरिटी ऑन सोशल सर्विस. ऑन सोशल सर्विसीस इट इज स्पेंडिंग 42% ऑफ द बजेट. यू लुक एट ट्रान्सपोर्ट, एक्सिडेंट आसात, सगळे ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम तुमी म्हणल्यार इट इज टेकिंग जस्ट 11%. नंबर 2 बजेट. इरिगेशन 0.8%, एनर्जी 0.6%, एग्रीकल्चराचेर 4.5% बजेट. इंडस्ट्रीज मिनरल आमी जे सांगलें, ज्याणे सरकाराच्यो सोशल स्किमी चलोवंक जाय, सगळे गाडो चलोवंक जाय, ताका
4% बजेट. रुरल डेव्हलपमेंटाक फक्त 4.5 म्हणजे इलेक्शन हाजे एज्युकेशन आनी हेल्थ सेक्टराची जी परिस्थिती सांगली जस्ट 4.5%. आनीक अदर सर्विसीस 15. तुमकां समजा बजेट करपा दिलें, तुमी कोणाक एलोकेशन चड करतले? एक हांव पळयतना अशें पळयता की सुरवातीक जेन्ना खंयची एक गोश्ट पिकअप करूंक जाय, तुमकां एक दिसता की थोडो सेक्टराक एक मदत जाय जाल्यार सुरवातीक सोशल सर्विसीसाक पयशे चड घालप जाता. पूण इव्हेंच्युअली सोशल सर्वीस सेक्टराचो पयसो कमी करून तो इंडस्ट्रीक आनी हाका जर घालो न्ही, किंवा इतलो 42% म्हणजे तुमी आतां दाखयला न्ही, तो कमी करून त्या प्रमाणे इंडस्ट्रीक जर घालो न्ही, जशें आमी झाड वाडोवंक गेले खंय वचूं जाय तो म्हजे कोतान इंडस्ट्री आनी मिनरल्स पळय आसा ताका फक्त 0.4% उरता. 0.4%. हाका खूब वचूंक जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेटीची आज जर स्थिती पळयत जाल्यार खुबसो तांकां डेव्हलपमेंट जाय. आज म्हणजे ऑफकोर्स नवीन लँड तर डेव्हलप मेळपाक खूबच हें जाल्या, मुश्कील जाल्यात, मेळपाक खूब त्रास जाल्या. पूण थंय सुद्दां इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर जर थोड्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी पळयत न्ही जाल्यार कांयच इंडस्ट्रियल इस्टेट ना. आनी त्यामुळे नवीन इंडस्ट्री जेन्ना येता तांकां थंय येवपाक सुद्दां मन अशें धजना. बरोबर. थंय इंडस्ट्रीच्या कोतान म्हज्या कोतान जाय, एग्रीकल्चराकूय आनीक थोडो म्हज्या कोतान जाय, आनी तितलो सोशल सर्विसीसान थोडो कमी केले जाल्यार म्हज्या कोतान जाता. संजय बाब, तुमकां समजा बजेट प्लान करपा लायले स्टेटीचे, तुमी कशें दितले? नाही, हांव भितरलो एक्सपर्ट न्ही. आमचें काम दुसरे सायडीक, म्हणजे बजेट येतकीर ते एनालायज करप चड सोंपें काम. पूण हांचे खंयच्या सेक्टराक तुमकां सध्या चड न्याय दिवचो आमकां दिसता न्ही हांगा की सोशल सर्विसीन ह्या सरकारान 42% प्लॅन सरकाराचो सोशल सेक्टरा खातीर खर्च जाता. हाची कारणां आसा, म्हणजे मुख्य कारण म्हणजे मायनींग बॅना सारकी जे काही संकट राज्याचेर कोसळ्ळे. म्हाका दिसता की एक 2-3 वर्सां पयलींची परिस्थिती इतकी आसची ना, 42% आशिना, कमी आसतले. आनी ते पर्संटेज खंय तरी आनीक इंडस्ट्री किंवा इतर जाग्याचेर ते चड आसतले, एज्युकेशन किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर हे त्या खातीर म्हाका दिसता ही वाडल्या. कारण प्रायोरिटी सेक्टर खंयचो दिसता? प्रायोरिटी सेक्टर ऑफकोर्स म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज्युकेशन आनी इंडस्ट्री. हाजेर पयसो वचूंक जाय, चड पयसो वचूंक जाय. कारण जर एक राज्य उबें करतले आनी इकॉनॉमी जर उबी जातली जाल्यार ह्या 3 सस्टेन पयसो जो तयार करता एज्युकेशन कित्याक म्हणटा तर एज्युकेशन इज प्रोफेशनल आनी टेक्निकल आनी स्किल्ड एज्युकेशन, ज्याच्यो आमी हे ऐकले, आमी घोशणा ऐकल्या पयलींच्या बजेटांनी सुद्दां, पूण तशी काय दिसूना. एज ए CII वेर वूड यू इन्वेस्ट मोर? संजयान कितें म्हणलें तें करेक्ट दिसता की सोशल सर्विसाचे ते 42% जे दाखयला पळय ते ह्या वेळा मातसो हाय गेला. कित्याक जो मायनींग डिपेंडंटाक एलोकेशन केले, आनीक थोडे पॉप्युलिस्टीक स्कीम आयल्या मदीं, लाडली लक्ष्मी, हातून तातून ह्या स्किमीन पयशे खूब गेल्या. सो पण आमचो व्यू ऑन हे बाकीचे इंडस्ट्री हाजेर मातसो वेगळो आसा, जो आमी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट केला आनी लास्ट बजेटान ताजें मेन्शन जालां, पूण ताजेर कांय एक्शन घेवना, की टू अपॉयंट अ हाय लेवल कमिटी ऑन फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. हाजेर एक आमी गव्हर्मेंटाक, कितें CIIचें काम आसा फक्त एडवोकेसी, पॉलिसी एडवोकेसी करपाची. दीस इज अ पॉलिसी एडवोकेसी वीच वी हॅव डन, की गव्हर्मेंटान इंडस्ट्रीन ताजेर 4%, 6%, 8% अशें मोडच्या परस यू मेक दीस कमिटी वीथ वन, म्हणजे गव्हर्मेंट गिव्ज अ शेअर कॅपिटल टू दीस कमिटी, लेटेस्ट एक 500 कोटीचे शेअर कॅपिटल दितात. आणि ही कमिटी कन्सिस्ट ऑफ एकदम हाय लेवल इंडिव्हिज्युअल्स फ्रॉम प्रायव्हेट इक्विटी सेक्टर, वेल नोन पर्सनॅलिटीज, बँक चेअरमॅन्स, बँक मॅनेजिंग डिरेक्टर्स फ्रॉम से प्रायव्हेट बँक्स, नॅशनलाइज बँक्स, अशे तरेचे कमिटी. पूण तसो रिस्पॉन्स येता तुमकां सरकाराक? कारण प्लॅनिंग बोर्डाची सुद्दां जर स्वता परिस्थिती पळयत गोंयची, ताजेर प्रोफेशनल घालता म्हणल्यार सरकार ह्या बॉडी बद्दल कसो पळयता ताजे बद्दल ना. पण ह्या बॉडीक जर तशें बॉडी तयार केली आनी तशें जर पावर दिले बाय स्टॅच्यूट जाल्यार एक अटेम्प्ट करू